नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। विर्डी धरणा आड गोंयान घाल्ल्या अर्जाक जाप दिवंक ट्रिब्युनलान महाराष्ट्राक दिलो 4 सप्तकांचो प्राज। धरणाचे काम बंद करचे म्हणून गोंयची मागणी। सुनावणी 9 डिसेंबराक। सिनियरिटी लिस्ट उठसूट बदलिल्ल्यान ज्युनियर स्केल अधिकारी चाळवले। नव्या लिस्टाक हायकोर्टात आव्हान। दोगा अधिकाऱ्यांक लागून लिस्ट बदलला, पडला बोवाळ। काणकोणा रुबी रेजिडेन्सी केशीत निलंबित दोगा सीओ सरकारान परत घेतले ड्युटेर, दिले वयले पोस्ट। क्रायम ब्रांच करता चार्जशीटाची तयारी। तवडकार म्हणटा सीओ दोशी ना। वेंचणुकेत काँग्रेसी आड वावुरपी आदले खासदार आमदारांचेर एक्शनीक लागलो ब्रेक। प्रकरण पावले एआयसीसी मेरेन। जॉन म्हणटा एआयसीसी विधिमंडळ फुडाऱ्यान सांगल्यार कारवाय। आडपयकारांचे 5 दिसांचे गणपती मोठी उमेद भक्तिभावान विसर्जित। पळयात आडपयची एकठांय गणपती विसर्जनाची चित्ररथांनी खाशेली मिरवणूक। खबरो विस्तारान। महाराष्ट्राचे विर्डी धरणा आड गोंयान घाल्ल्या अर्जाचेर जाप दिवंक म्हादय ट्रिब्युनलान महाराष्ट्राक 4 सप्तकांचो प्रास दिला। गोंयच्या अर्जाचेर सकाळी सुनावणी जाली। केस 9 डिसेंबराक सुनावणी घेतली। विर्डी प्रकल्पाचे काम बंद उडोवचे म्हणून गोंयान मागला। ते शिवाय गोंयचे अर्जात जाय जाल्यार कांय गजाली नव्यान घालूंक वा रिपोर्ट जोडपाचो आसल्यारूय गोंयाकूय 2 डिसेंबर मेरेन प्राज आसा। ज्येष्ठ वकील प्रताप वेणुगोपाल आनी गोंयचे एजीचे सहाय्यक टीमीन मेळून गोंयची बाजू मांडली। एजी आत्माराम नाडकर्णी सध्या फॉरेन भोंवडेर आसा। म्हादयचेर गोंय कर्नाटकाचे काम बंद वडयता म्हणल्यार विर्डीचेर महाराष्ट्रान तकली वयर काडल्या। महाराष्ट्राचे विर्डी धरणा आड गोंयान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार घाल्लो इंटरलॉक्युटरी अर्ज बुधवारा सुनावणेक आयलो। महाराष्ट्र सरकाराच्या विर्डी धरणाच्या बांदकामाक गोंय सरकारान हरकत घेतल्या। हे काम बंद वडोवचें म्हूण गोंयान ट्रिब्युनला मुखार अर्ज घाला। ट्रिब्युनलान महाराष्ट्र सरकाराक अर्जाचेर जाप दिवंक 4 सप्तकाचो प्रास दिला। तशेंच गोंयान हे प्रकल्पाचेर ट्रिब्युनलाक दिल्ले रिपोर्टान कितेंय बदल करपाचो आसल्यार 2 डिसेंबर मेरेन बदल करपाची मेकळीक ट्रिब्युनलान गोंयाक दिल्या। फुडली सुनावणी 9 डिसेंबराक जातली। दुसरे वटेन ट्रिब्युनलान कर्नाटकाच्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाचे काम बंद वडोवन म्हादयचे मलप्रभेन उदक आडयल्ल्यान 2 वर्सां उपरांत म्हादयचे गोंयचे उदकाक नेट आयला। कळसाचे जे उदक आसा हे कळसाचे उदक गोंयान येताले ते गेली 2 वर्सां खंडीत जावन मलप्रभेन वचपाक लागले। पूण अवनूय हे कळसाचे उदक आसा ते मलप्रभेन न वचता ते आता सध्या म्हादय न्हंयक म्हणजे नानोडा न्हंयच्या माध्यमांतल्यान म्हादय आनी मांडवी घेवन मेळटा। म्हणजे गोंयान थोडी जी लढाई आसा तेतून यश मेळिल्लें आसा। आनी दुसरी एक शक्यता आसा ती म्हणजे कर्नाटक शासन जे आसा तेची फुडली पावलां कितें हे अजून मेरेन आमकां कळोंक ना। तेंचे जे वकील आसा ते नामांकीत फली नरिमन हे देशांतले व्हडले विधिज्ञ तज्ञ आसा आनी ताका लागून तेंची ह्या संदर्भात कितें भुमिका आसा ती अजून स्पश्ट जावंक ना। ती फाल्यां किंवा फुडल्या हियरिंगाक स्पश्ट जावपाची आसा। म्हादय बचाव अभियान म्हादयक लागून हे पयलींच सुप्रीम कोर्टान गेला। म्हादय मुद्द्याचेर सरकार आदार दिवंक तयार आसल्यार ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार वचपाची तयारी अभियानान दवरल्या। म्हादय बचाव अभियान आसा ही सर्वोच्च न्यायालयान गेल्ली आसा। गोंय सरकारची जर इच्छा आसा जाल्यार हो प्रश्न एनजीटी कडेन व्हरपाचो जाल्यार तेच्या खातीर जे नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन आसा तेंची तयारी आसा। हांवें तर गोंय सरकाराक हाच्या पयलीं स्पश्ट केल्लें आसा की आमी ह्या प्रश्नाचेर गोंय सरकाराक जाय ती मदत करपाक तयार आसा। बुधवारा म्हादय ट्रिब्युनला मुखार गोंयची केस ज्येष्ठ आदवोगाद प्रताप वेणुगोपाल आनी एजीचे टिमींतले ॲडव्होकेट दत्तप्रसाद लवंदे आनी ॲडव्होकेट पंकज वेर्णेकारान मेळून मांडली। म्हादय ट्रिब्युनलाचे टिमी बरोबर इन्स्पेक्शन करतना ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी ट्रिब्युनलाचे टिमी बरोबर म्हादय वाठार स्वता भोंविल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सिनियरिटी लिस्ट उठसूट बदलिल्ल्यान ज्युनियर स्केल अधिकारी चाळवल्यात। ऑगस्टांत आयिल्ल्या नव्या लिस्टाक आतां एल्विस गोमसान हायकोर्टात आव्हान दिलां। अधिकाऱ्यां मदीं 2 गट पडल्यात। फक्त दोगा अधिकाऱ्यांक फायदो जावचो म्हूण लिस्ट बदलला अशें एक गट उलोवन दाखयता। हायकोर्टान सोमारा केशींतल्या सगळ्या प्रतिवादींक नोटीसी धाडल्यो। केस आतां 24 सप्टेंबराक सुनावणेक येतली। ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता लिस्टाचो इतिहास असो। कांय म्हयन्या फाटीं काडिल्ल्या ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीक प्रसन्ना आचार्य आनी बाकीच्या कांय जाणांनी आव्हान दिल्लें।
ओम्बड्समॅना मुखार सुनावणी जाल्या उपरांत सरकारान 24 जूनाक नवें सिनियरिटी लिस्ट जाहीर केलें. तातूंत पयल्या 6 अधिकाऱ्यांत स्वप्नील नायक वयर आशिल्लो. जून 2014 काडिल्लें सिनियरिटी लिस्ट. स्वप्नील नायक, एल्विस गोम्स, संदीप जॅकिस, मिनीन डिसोजा, अरुण देसाय, मेल्विन वाज. ह्या लिस्टांत अरुण देसाय आनी संदीप जॅक्सान आव्हान दिल्लें. हालींच कांय ज्युनियर स्केल अधिकारी सिनियर स्केल अधिकारी जाल्यात. संदीप जॅक्सान आव्हान दिल्या उपरांत 19 ऑगस्टाक सरकारान नवी ज्येश्ठता वळेरी जाहीर केली. ती अशी: ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांचे सिनियरिटी लिस्ट. पोन्नी ज्येश्ठता वळेरी स्वप्नील नायक, एल्विस गोम्स, संदीप जॅकिस, मिनीन डिसोजा, अरुण देसाय, मेल्विन वाज. नवी ज्येश्ठता वळेरी संदीप जॅकिस, अरुण देसाय, स्वप्नील नायक, एल्विस गोम्स, मिनीन डिसोजा, सकाराम नायक. पयल्या लिस्टांत वयर आशिल्ले दुसऱ्या लिस्टांत सकयल गेले. पयल्या लिस्टांत दुसऱ्या नंबरार आशिल्लो एल्विस गोम्स नव्या लिस्टांत चवथ्या नंबरार पावलो. आतां हें प्रकरण हायकोर्टांत पावलां. एल्विस गोम्सान नवे ज्येश्ठता वळेरेक हायकोर्टांत आव्हान दिलां. तो म्हणटा, सरकारान 24 जूनाक काडिल्ली ज्येश्ठता वळेरी 19 ऑगस्टाक बदल्ली. 24 जून ते 19 ऑगस्ट 55 दिसांत कितें घडलें ज्या खातीर लिस्ट बदल्लें? पयल्या लिस्टांत 153 नांवां आशिल्लीं. दुसऱ्या लिस्टांत फक्त पयल्या 50 अधिकाऱ्यांचीच नांवां कित्याक? बेजारिल्ले 1-2 अधिकारी सरकारी सर्व्हीस सोडपाची भाशा उलयताले. ह्या कटकटीक कायमचो उपाय म्हूण कर्मीक खात्यान आतां नवी मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाचें काम चालू केलां. प्रकरण हायकोर्ट निस्तारतलें म्हूण आशा धरली तरी सरकाराचें हें परफॉर्मिंग कॅडर सिनियरिटी वयल्यान चाळवल्ल्यान प्रशासकी कामगाराचेर परिणाम न्हयकारूं नजो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. वेंचणुकेंत काँग्रेसी आड वावुरपी आदले खासदार आमदारांचेर जॉनान सुरू केल्ले कारवायेक सध्या ब्रेक लागला. सार्दिनाचेर कारवाय जातली पूण ताचें कितें करप तें हायकमांड थारायतले. जाल्यार आमदार मवीन काँग्रेसींत आसून नाशिल्ल्यात जमा. काँग्रेसीचे विधिमंडळ फुडाऱ्यान शिफारस केल्यारूच ताचेर कारवाय जातली म्हूण प्रदेश अध्यक्ष जॉन उलयता. ह्या विशयाचेर आपणेय कांय गजाली AICCच्या कानार घाल्यात म्हूण काँग्रेसीचो खासदार शांताराम नायक सांगता. पक्षाच्यो 40 ब्लॉक समित्यो जॉनान बरखास्त केल्या उपरांत काँग्रेसींत खवदळ पडलो. आलेक्स सिकेर धरून 2-4 वावुरप्यांक ताणें निलंबितूय केले. ते उपरांत जॉनाक दिल्ली आपोवन व्हेलो. जॉनान पक्षांतल्या गजालींचो आनी कांय फुडाऱ्यांचो रिपोर्ट हायकमांडा मेरेन पावयलो खरो, पूण सध्या जॉनाचे एक्शनीक ब्रेक लागला. Sardine, he was our honorable MP. He was a rebel. So the disciplinary action has decided, and it is before the High Command because he was MP. So we have to inform them. So naturally, Sardine will have a grudge. He was denied a ticket. The CLP, the leader of CLP, recommend to me that action should be taken against his member. There is a flaw in anti-defection. When I want to defect for the ruling side, I make a wide allegation and statement so that I should be suspended, so that he become unattached and go. So that provision I have to make in the law now. If he recommends, I will certainly take. So far there is no recommendation. जॉनाक काडचो म्हूण सध्या काँग्रेसींत विशय चल्ला. खासदार शांताराम नायक म्हणटा, हांगासरल्या काँग्रेसींतल्यो कांय गजाली आपणे AICC मेरेन पावयल्यात, कांय उपायूय सांगल्यात. This matter is right now under consideration of the AICC. Therefore, I should not comment. It's not fair on my part. Have you spoken to AICC at least about this kind of situation? Yes, I am in touch. You have asked for your suggestion to AICC regarding leadership? Yeah. मात काँग्रेसींत इतलें रणकंदन चल्लां आसतना जॉन BJP मोगोचेर उलोवंक फाटीं रावलो ना. ताचे अदमासा प्रमाण दोनूय पक्षां मदीं चल्लां तें पळयल्यार विधानसभा वेंचणूक घडये 2015तूच जातली. The MG and BJP, there is a big war of tussle. The Chief Minister attacked MG party on the floor of the House, saying that there is a corruption in PWD. So those are the cracks we see, the internal contradiction within the BJP alliance government. Whenever assembly comes, assembly is not 2017, it may be 2015, we are prepared for 2015. No. If the Chief Minister wants to go for a mid-term poll, we are prepared. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. घेवया एक विराम.